ऑप्शन केलेलें आमी स्लुईस गेट मानशेचें ऑप्शन फॉर द इयर 2025 पाले तोले शेतकर टेनंट असोसिएशन वेल्स ऑफ पाले आनी तातूंत ऑप्शन अमावंट 80,500 रुपीज ती पावणी हायस्ट बिडरान घेतली. सो वी हॅव अलॉटेड दॅट ऑप्शन टू द हायस्ट बिडर फॉर द इयर 2025. लीज पिरियड आसा तेजी 16 मार्च टील 31 डिसेंबर 2025. सो हाजे पयलीं बी ऑप्शन जाल्लें म्हणजे हा एज पर रूल 8 clause 1 ऑफ एग्रीकल्चर टेनन्सी डिस्चार्ज ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेनंट्स रूल 1975 ते ऑप्शन ऑफ फिशिंग रायट्स आर कंडक्टेड एवरी इयर इन द 3rd week of December. So हाचेंय ऑप्शन आमी 3rd week of December केलेले. आय डेप्युटेड माय स्टाफ एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह टू सुपरवायज द ऑप्शन. These auctions are conducted by the managing committee of tenant association. So that auction was conducted in the village, concerned village, and chairman had conducted the auction and he himself had bid it. And ताणेच ऑप्शन घेतलेले, which is not as per rules because chairman is conducting the auction of Swiss Gate, and he, since no bidders were there, he himself bid it. Actually, as per rule, he should have adjourned that auction proceeding since there were no bidders. But auction he himself had taken. Then I had received a report from the Awal Karkun of this office that auction was not conducted as per the rules in force. So then thereafter I had issued an order declaring that auction as null and void, and I directed the chairman to conduct a fresh auction, which has been done today. फिशींग रायट्स पाली तोडे शेतकार असोसिएशनाचे ऑप्शन जे लास्ट टायम 18 डिसेंबर 2024 जाल्लें आमचे पाली तें कितें जालें तें एज पर रुलान बसना जालें तें कमिटीन घेवपा जायना आनी ताका लागून तें मामलादारान तें कॅन्सील केलें, नाल्यार एवॉयड केलें. आनी नाल्यार एवॉयड करतकच तेणी नोटीस काडली की आज 12:30 वरांचेर हिंग ऑप्शन आहा म्हणून मामलादार ऑफिसान. आनी सो आमी आमची कमिटी सगळी येयली आनी ते दुसरे जे बीड करपाचे ते येयले आनी आज बरें ऑप्शन आमचें बीड जालें. आमचो बाब विनोद सतरकार म्हटल्यार बीड केलें आनी 80,500 लास्ट टायमाक गेल्ले तेजे भाशेन आतां बीड जाला पाली तोडे असोसिएशन. आनी हांव काळजांतल्यान देवळकर म्हणटा आमच्या मामलादाराक मिस्टर प्रवीण पंडीत ताणें आमकां बरे भशेन रुल्स न्हू एक्सप्लेन केले. आतां हांव म्हगेले 3 टर्म जाले पूण आमकां इतले रुल्स न्हू कांय खबर नासले पयले. आतां जे न्यू सर्क्युलर येयले न्यू चेंजीस कितें जाला ताणें आमकां सगळे कमिटी एकल्या एक प्रत्येक मनशाक न्हू सगळे रुल्स दिले आनी ओतून कितें आमचें ऑडिट रिपोर्ट आनी कितें जाय 20% आमी गोवमेंटा हारी करपा जाय सगळे रुल्स आमी ताका दाखयले. ताका लागून आमी काळजांतल्यान मामलादार दिवत कर म्हणटा कित्याक ताणें आमकां बरो एडवायस दिलो.